आनी संपूर्ण कांय तेचे गूण आमचे भितर रावतात. आमी तेका घेवन चलता, हर एक दिसा आमी तेका घेवन भोंवता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. लव यू होली स्पिरिट. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वाचुया. ओब्राहान तोलोबो सिकेत्र लांदे रेहे रेबे रेबे. ओब्राहान तिलाबा शिखांत्र लांदे. ओब्रेहेत रोबोत रिला संत्र लांदा लहारा बातिले के रोबो शिकेत्र लांदे. ओब्राहान तोलोबो शिकेत्र लांदे. निहांत रोबो सिकेत्र लांदे. रिही रबा शिखांत्र लांदे. ओ हालेलुया जीजस. थँक यू जीजस. या दिसापासून या वेळापासून आमी देवाक दिन वाचुया मोगाच्यान. देवान आमकां परतून एकठांय केल्या आनी ताका वाखाणूंक, ताका दिन वाचूंक, ताची स्तुती आनी आराधना करूंक, एक जिवो यज्ञ ताका भेटोवंक. देव विश्वासी आसा मोगाच्यान. देव विश्वासी आसा आनी तो आपूण दिल्लेली भासावणी, आपूण दिल्लेली उतरां सदांच पाळता. कित्याक तो देव आसा. तो देव आसा आनी तोच आमची वाट जावन आसा. तोच आमचें दार जावन आसा. जुवांवाचो 10वो अध्याय आनी 7वी ओळ आमकां सांगता, देखून जेजून आनी एक फावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सांगता, हांव मेंढरांचें दार. तो दार जावन आसा आनी त्याच दारांतल्यान मोगाच्यान आमकां भितर सरोंक जाय. तो आमचो गवळी आसा मोगाच्यान आनी आमी ताची मेंढरां आसा आनी तोच आमचें दार आसा. त्या देवाक ह्या वेळार विशाल गायन देवाक वाखाणुया मोगाच्यान.
प्रेज द लॉर्ड. ताच्या नांवान आमकां जैत आसा, तेच्या नांवान आमी विजयी आसा हर एका वेळार. तेचें नांव सगळ्या परस व्हडलें जावन आसा. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा तेच्या नांवान हर एकल्याक जितली जाणां विश्वास दिता तितल्यांक विजयी जावन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तें उतर आयज घेवन आमी चलता आनी कितलीं वर्सां जालीं तें उतर हर एक देवाचो शीस घेवन चलता. प्रेज द लॉर्ड. आयज त्याच उतरान देव आमकां लागीं काडटा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. अशें देवाचें उतर घेयात खेरीज भाशेन मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 जशें आमी काल ह्या दिसांनी आमी त्या उतराचेर मनन करता. सो पवित्र आत्मा आमकां वेगवेगळ्या विशयार त्या उतराचेर व्हरता. पळय परतून एक पावटी उतर वाचया. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4. पूण ताणें असो प्रतिपाय केलो, पवित्र पुस्तकान आसा तें उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. प्रेज द लॉर्ड. सो आमी पळयता कशा भाशेन देवाच्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. प्रेज द लॉर्ड. जर आमी हेब्रेवाचें पुस्तक पळयता, हेब्रेवाचो 11वो अवेसोर पळयता आनी थंय एक वस आमकां सजमाता. हेब्रेव चॅप्टर 11 वर्स 3. हेब्रेवाचें पुस्तक 11वो अवेसोर आनी 3री ओळ. आनी थंय देवाचें उतर ह्या भाशेन सांगता, आख्खी पृथ्वी देवान आपल्या एकल्याच उतरान रचल्या. कितें म्हणटा? आख्खी पृथ्वी देवान आपल्या एकल्याच उतरान रचल्या. आनी आतां कितें दिश्टी पडटा तें सगळें कांयच पळोवंक जायनासलें तातलें घडून आयलां म्हूण आमी भावार्था वरवीं सजमता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो पळयात देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवान आख्खी पृथ्वी आपल्या उतरा वरवीं रचल्या. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आख्खी पृथ्वी पळया ना कितें म्हणटा? आख्खी पृथ्वी. आतां तूं खंय आसा? पृथ्वीचेर आसा. पृथ्वेर कितें कितें आसा? दर्या आसा, माती आसा, निस्तेप आसा, जनावरां आसा, मनशां आसा आनी सृश्टी इतली सृश्टी आसा तेच्या मेज आनी माप ना त्या सृश्टीचो. मळबाचेर नजर मारात, मळबाचेर तारे पळयात. अब्रामाक पासून सांगलें तुजी ससत हांव ताऱ्या भाशेन करतलो. ते तारे कोणाक मोजूंक जायना. पळयात पवित्र पुस्तक सांगता दिसाची सुर्या रचलो आनी रात्रीची चंद्रीम रचलो. सो देवान हर एका वेळार जे कितें आमी पळयता हे प्लॅनेट, हे सगळे प्लॅनेट देवान रचला. प्रेज द लॉर्ड. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा ते आपल्या एकाच उतरान रचला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या एकाच उतरान रचला. आमेन. देवाच्या एकाच उतरान रचला. सो पळय उतर ही खूब म्हत्वाचें आसा. प्रेज द लॉर्ड. उतर हे खूब म्हत्वाचें. ज्या वेळार आमी पळयता जेजू क्रिस्त त्या देवचाराक सांगता. प्रेज द लॉर्ड. ते देवचाराक कितें सांगता? पळय ज्या वेळार तो देवचार म्हणटा कितें तर ह्या फातराचें तूं उंडो जावंक हुकूम कर. प्रेज द लॉर्ड. पळयात कितें म्हणटा तो? हालेलुया. जर तूं देवाचो पूत पळयात सजमोन घेयात तो देवाचो पूतूच आसलो. हे सैतानाक पासून खबर आसली. आमेन. तो देवाचो पूत ना जाल्यार सैतान तेच्या कडेन येवचोय नासलो. प्रेज द लॉर्ड. सो सैतानाक खबर आसा तो देवाचो पूत आसा तो. आमेन. तो देवाचो पूत आसा तो. तरी पूण सैतान कितें म्हणटा? जर तूं देवाचो पूत. पयलें म्हटल्यार आमकां देवाचो पूत जावचें कोणाक साबीत करूचें ना आसा. तें ऑलरेडी सीड तुजे भितर आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमकां कोणाक प्रूव करूंक ना आसा तूं देवा थंय जल्माक आयला. प्रेज द लॉर्ड. ना ज्या वेळार तूं देवाची उतरां उलयता तूं देवा थंय जल्मा लाय म्हूण जुवांवचें सुवर्तमान सांगता. प्रेज द लॉर्ड. जर तूं देवा थंय जल्मा लाय ही देवाच्या उतरां वरवीं समज हांव जर आतां देवा जल्मा लाय कशें सजमता? हांव जें उलयतां ती उतरां. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जो देवाचो ते देवाची उतरां उलयता म्हूण पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा. आमेन.
पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा, प्रेज द लॉर्ड, जो कोण देवाचो तो देवाची उतरां उलयता. सो पळयात आतां कितें जालां, देवान हर एक वस्तू आपल्या उतरांत रचल्या, प्रेज द लॉर्ड. सो सैतान येता आनी ताका म्हणटा, ह्या फातराचे उंडे जावं आज्ञा कर. तूं जर देवाचो पूत, पयलें म्हटल्यार ताका प्रूफ करूची गरज ना, तो ऑलरेडी देवाचो पूत आसलो, प्रेज द लॉर्ड. पूण सैतान येता आनी सांगता, तूं जर देवाचो पूत तर ह्या फातराचे पळयात. न्ही सैतानाक कितें जाय आसलें तें समजून घेयात, प्रेज द लॉर्ड. हय सैतानाक कितें जाय आसलें तें समजून घेयात. हय सैतानाक जाय आसलें तेणी देवाची उतरां सोडून आपली उतरां फॉलो केलेली, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सजमात हा आपली उतरां फॉलो केलेली जाय आसली, प्रेज द लॉर्ड. कित्याक बायबल क्लियर म्हणटा, 1 John chapter 3 verse 8, जो पातक करता तो देवचाराचो, कित्याक देवचार अरंबाथान पातकी, प्रेज द लॉर्ड. देवचाराच्या कर्तृत्वाचो भस्म करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो, आमेन, प्रेज द लॉर्ड. सो तेका जाय आसली पळय, सैतान ह्यो फसयता, सैतान तुमकां फसयता, वेगवेगळ्या वाटेन तुमकां फसयतलो, वेगवेगळ्या वाटेन तुमकां फसयतलो. तो तुमकां डायरेक्टली अटॅक करूचो ना, अशा खंयच्या तरी वेगळ्या मार्गा वरसून तुमकां तुमच्या जिवितान भितर सरतलो आनी तो मार्ग आमी वळखोंक शिकोवंक जाय, प्रेज द लॉर्ड. पळयात तो मार्ग, तुमी म्हणटले ब्रदर तो मार्ग आमी वळखचो कसो, आमी चुकीच्या मार्गार आसा ते. ज्या वेळार तूं जें काम करताय त्या कामान अस्वस्थता निर्माण जातली, बेचैनी निर्माण जातली, प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जर आमी खंयचें रॉंग, आमकां खबर ना तें काम रॉंग आसा वा रायट आसा, पूण ज्या वेळार तूं तें काम करताय तुजे भितर स्विकार करना ना स्पिरीट तें घेवन, आमेन. कित्याक ते कामा वरवीं सैतान तुजे भितर जिवितान भितर सरोंक सोदीत आसता, आमेन. सैतान तुमच्या जिवितान भितर सोडूंक सोडीत आसता, समजून घेयात. आनी हेंच आसता सैतानाचें प्लॅनिंग. सो तो देवा मुखार, देवाच्या पुता मुखार येयलो आनी कितें म्हणूंक लागलो, जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातराचे उंडे करून आज्ञा दी, प्रेज द लॉर्ड. तेका एक सेकंद नाका, कित्याक आमी प्रूफ दाखयला, बायबल पासून प्रूफ करता. तेणी एका उंडाचे 5,000 उंडे केले, प्रेज द लॉर्ड. 5 नुस्तेकाची 1000 नुस्तेकां खावंक घातली. सो तो प्रूफ दाखयता, एकदां न्हू दोनदां न्हू, कितके फावटी तेणी केली. सो तेका सांगोची गरज ना, कित्याक तो देवाचो पुतूच आसलो. पूण सैतान कितें सांगता, प्रेज द लॉर्ड. सैतान कितें म्हणटा, जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातराचो उंडो जावं आदेश कर, फातराचो उंडो. सो त्या वेळार जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें, हूंय अशें कित्याक म्हटलां आनी जेजू क्रिस्तान अशें कित्याक सांगूचो प्रयत्न करता, प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, उंड्या वरवीं न्हू म्हटल्यार जंय तो उंड्याचेर नजर तेची घालूंक सोदता, उंड्याचेर, कित्याक ताका जाणा आसलो हो उपासन आसा. सो उंड्याचेर नजर. पूण जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, उंड्या वरवीं मनीस जियेना. सो आयज हांव जियेता, तुमी जियेतात ती उंड्या वरवीं जियेनात, प्रेज द लॉर्ड. हें समजून घेयात. तूं उंड्या वरवीं जियेना केन्ना. आमी स्पिरिच्युअली आसा, आमी आत्मीक भुरगीं आसा, आमी देवाच्या आत्म्याच्या उतरां वरवीं जियेता, प्रेज द लॉर्ड. एक वेळ आमच्यान जेवण ना जेयल्यारूय जाता, पूण देवाच्या उतरां बगर आमी जियोंक शकना बाबा, प्रेज द लॉर्ड. हें तुमकांय जाणा. जर तुमी देवाच्या उतरान जर बांदलेली आसात, तुमी कितलीं बरें जेवण जेयात, कितलेंय बरें हॉटेलान वचात, पूण जर देवाची उतरां त्या दिसा तुमी घेयनात, तुमी भुकेलेली रावतले. कित्याक जाणा बाबा, आमचें खाण हें स्पिरिच्युअली आसा, प्रेज द लॉर्ड. आनी तो जेजू क्रिस्त समजून सांगता, उंड्या वरवीं मनीस जियेना, केन्नाच ना आनी जियोचो पासून ना, प्रेज द लॉर्ड. कित्याक बायबल क्लियर म्हणटा, जॉन चॅप्टर 4 verse 24, जो वाचो 4 24
देव आत्मो आनी तेच्या बसप्यांनी तेका आत्म्यान आनी सतान बसोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आत्म्यान आनी सतान. पण समजून घे बाबा, देवाचे उतर तुजे भितर जिवीत वाडयता. आमेन. देवाचे उतर तुजे भितर तुजी संपूर्ण काय करता. प्रेज द लॉर्ड. तू ज्या वेळार वीक असताय त्या वेळार देवाचे उतर तुका स्ट्रॉंग करता. तू ज्या वेळार पातकान असताय त्या वेळार पातकांतले तुका भायर काडटा देवाचे उतर. तू ज्या वेळार चिंतूंक शकनाय, बुद्धीचो वापर करूंक शकनाय, त्या वेळार देवाचे उतर येवन तुका बुद्धीचो वापर करूंक शिकयता. तू ज्या वेळार उलोवंक शिकनाय त्या वेळार देवाचे उतर येवन तुका उलयता. म्हटल्यार कितें, देवाचे उतर हे जिवे जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचे उतर हे जिवे जावन आसा. पळयात, आमी बायबल वाचतना डिपली वचोंक जाय. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 24 तेच सांगता बाबा. माथेवाचो 4:24 तेच सांगता. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तकान आसा. आयज कितली जाणां आमी पवित्र पुस्तक फॉलो करता. आयज आसा आमच्या ऑल्टराचेर आसा. आमच्या बेश्टांतलो बेश्ट ऑल्टर थंय थेयला. बरें उक्तून थेयलेलें आसतलें. एक कॅलेंडरांतलें एक कोटेशन आसतलें. सदांच आमी हितूनसून आमच्या कामार भायर वयतना आमी तें वाचता. एक कोटेशन घेता, एक लायन वाचता आनी आमकां दिसता आमी व्हडलें कितें तरी केलां. आयज हांवें बायबल रिडींग वाचलें. थोड्या भुरग्यांक दिसता 5 मिनटां. ब्रदर, आमी 5 मिनटां बायबल वाचला. सो आमकां कितें तरी व्हडलें दिसता केल्या भाशेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, तुमी जे उतार वाचतात ना ते जिवीत आसा. आमेन. ते जिवीत आसा. तुमी म्हणटले जिवीत? येस. आयज तुमी जंय वयता सकाळ पासून सांजे तक ते जिवीत घेवन भोंवतात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तुमी वाचता, जस्ट एग्जाम्पल घेयात. लुकाचो 4 बेसोर 18 सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा आनी ताणें म्हाका अभिषेक केला. ज्या वेळार तूं वाचताय तें उतर, तूं त्या उतराक घेवन चलताय. प्रेज द लॉर्ड. सो तूं त्या उतराक घेवन चलताय म्हटल्यार कितें, जस्ट एग्जाम्पल घे. सकाळी उठल्यात आनी तो बायबल ओपन केल्यात आनी तुमी म्हटल्यार सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा आनी ताणें म्हाका अभिषेक केला. नई ब्रह्मांतरू सखा चाणक्लांत रबासे. आनी तुमी पुस्तक बंद करतात. तुमकां दिसलें म्हाजें रिडींग बंद जालें, हांवें वाचलेलें तें म्हाका मेवलें. पळयात, ही प्रोसिजर अशी ना. ज्या वेळार तूं रिडींग बंद करताय त्या वेळार देवाचें उतर बंद जायना. ते तुजे भितर आसता आनी ते जिवे आसा. आमेन. आतां ज्या वेळार तूं घरांसून भायर सरताय त्या वेळार ज्या जागेचेर तूं वयताय त्या जागेर ज्या जागेचेर तूं काम करताय त्या जागेचेर तें उतार तुज्या सांगाताक आसा. प्रेज द लॉर्ड. जर तुका कोण अपमानाची उतरां उलयता तर तें उतर तुज्या सांगाताक आसा. सर्वेस्पराचो आत्मो तुजेर आसा आनी ताणें तुका अभिषेक केला. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तूं खंयच्या प्रॉब्लमान आसाय त्या वेळार तें उतर सर्वेस्पराचो आत्मो तुजे भितर आसा आनी ताणें तुका अभिषेक केला. ज्या वेळार तूं पेनान आसा सर्वेस्पराचो आत्मो तुजे भितर आसा आनी ताणें तुजें पेन अभिषेक. म्हटल्यार कितें, तूं बायबल वाचून तें उतर स्टॉप जालें. तुवें बायबलांतलें उतर वाचलें आनी स्टॉप केलें. तुका दिसलें उतर काबार जालें. ना. ज्या वेळार तुवें तुज्या तोंडाचेर उच्चारताय रोमकारांचो, पळयात बाबा, पवित्र आत्मा कितें सांगूंक सोदता तें. रोमकारांचो 10 अवेसोर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी 9वी ओळ पळय कितें म्हणटा. रोमकारांत चॅप्टर 10 वर्स 9. खरेंच जेजू स्वामी म्हूण तुज्या ओठांनी उच्चारशील आनी देवान तेका मेलेल्यांतलो जिवन केलां म्हूण काळजांत सत मानशील जाल्यार तुका तारण मेळटलें. आमेन. सो कितें आसा जाणा, जे वेळार तूं उतरां उलयताय तुजे भितर तारण आसा. आमेन. तुजे भितर सोडवण आसा. आज मरियमायन कितें केलें, परफेक्टली आपल्या जिवितान तेंच केलां. मरियमायन आपल्या जिवितान वेगळें करूंक ना. मरियमायन देवाचें जिवीत आपल्या भितर रुजू केलें. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून तिका मरिया बेश्ट म्हणटात. हालेलुया. कित्याक तेणी जेजू भाशेन आपलें जिवीत केलें आनी तेणी जेजू देवाचो पूत म्हणून आपल्या जिवितान स्विकार केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
कृपया सस्मान घेयात बाबा. देवाचे उतरान आमी जियोंक जाय. देवाचे उतरान आमी चलोवंक जाय. देवाचे उतरान आमी वाडोवंक जाय. देवाचे उतरान. प्रेज द लॉर्ड. आयज पळयात जायते जाणां भुरग्यांक तेंच सोडलां. आयज जायते जाणांनी भुरग्यांनी तेंच सोडलां देवाचें उतर. देवाचें उतर सोडलां. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर सोडलां. उंड्या वरवीं न्हू पूण देवाच्या तोंडांतलें. हय म्हणना ना कितें म्हणटा देवाच्या तोंडांतलें. सो देव उलयला देवाच्या तोंडांतलें. प्रेज द लॉर्ड. सो हांव वर्ड ऑफ गॉड उलयतां आनी तुमी आयकता. देवाच्या तोंडांतलीं उतरां ती तुमकां आयकोंक मेवता. हांव जे वेळार आयकता त्या वेळार देवाच्या तोंडांतली ती आमकां आयकोंक मेवता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात देवाच्या तोंडांतली उतरां म्हाका आनी तुका आयकोंक मेवता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात कितकें देवाचें सामर्थ्य आशिल्लें उतर. आनी ह्या दिसांनी आमी देवाचे उतरार शिकतले. पळयता तुका सांगता आमी देवाचे उतरार शिकया. वेगवेगळ्या भाशेन शिकया. पळयात पवित्र आत्मा खंय ताकाय व्हरतलो आमकां. प्रेज द लॉर्ड. जर तुमी देवाच्या उतरां भाशेन जर तुमचें जिवीत गेल्यात न्ही बाबा, केन्ना तुमच्या लायफान तुमी पिडेस आसोवच्यात ना. केन्ना तुमच्या लायफान तुमी गरीब रावच्यात ना. केन्ना तुमच्या लायफान तुमी कश्टी रावच्यात ना. केन्ना तुमच्या लायफान तुमी दुखी रावच्यात ना. कित्याक देवाचें उतर तुमकां ह्यो गजाली करूच्या पासत लांब दवरता. आमेन. पळयात विचार करात आनी आपलें जिवीत बदला. थँक्यू जिजस. ह्या भुरग्यां पासून पळयात ह्या वेळार देवाच्या उतराची ऊब तुमकां मेळटा. पळयता हांव देवाचें सामर्थ्य तुमच्या माथेचेर दवरतना आनी वेगवेगळे जे हेडीकचे प्रॉब्लेम आसा, तकली दुखोवचे प्रॉब्लेम आसा, एका सायडीन तकली दुखोवचे प्रॉब्लेम्स आसा. देवाचो आत्मो सांगता ह्या वेळार तुमकां माथेचेर ऊब मेवता. माथेचेर ऊब मेवता. जे टेन्शनान जी तकली फोडटाली, जी बर्डन्स असले ते तकली फोडटा, देवाचो आत्मो सांगता ह्या वेळार हांव तांकां हात लायता म्हणून. आनी ह्या वेळार टोटली ती हील जाता. आनी हें कंटिन्यू जाय आसलें 7-8 दीस जाले जाय आसले. आनी देवाचो आत्मो सांगता ह्या वेळार तुमी हील जाता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. थँक्यू जिजस. लय रामान थाका तेरे खोतो नामासे जे रामा खाता नामासोको लेंथ रोमो शाकाच्या नामानासे. हालेलुया. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत हे भुरग्यां पासत तेंच्या जिविता पासत. आमेन. गॉड ब्लेस.